हाय गाइस, वेलकम बॅक टू आवर चॅनल राधे राधे. तर आम्ही एक दोन पार्सल आहा आमच्याकडे. ही आम्ही खूप तेप झालो येता करून येयले दोन्ही पार्सल ऍक्च्युली. आणि कसं करायचं पहिले किती आले ते सांगतो. तेजी कितें जालें आनी आमी दोन जिन्सी ऑर्डर केल्ल्यो, एक तेका एक म्हाका. ते कितें जालें, ती ऑर्डर कितलो ते हेणी नंबर रॉंग घातलो आपलो. एक डिजिट रॉंग एक डिजिट खंयचो तरी मदलो रॉंग घातलो आपल्या नंबराचो, फोन नंबराचो. आणि ती ऑर्डरीच्यो ऑब्वियस मेसेजी तेका बीन वचोंक लागली, OTP बी. आणि तेका मागीर हेणी कॉल केलो, ज्या दिसा ते पार्सल ते येवपाक आसलें आनी त्या दिसा हेणी कॉल केलो तेंकां. सांगलें की अशें जालां कंपनी. सो ती म्हणाली ती ऑर्डर येयली जाल्यार घेवं नाका तुमी, बिकॉज OTP येवची ना. सो ती मागीर कॅन्सल करात तुमी येयली जाल्यार. बट ती येयली ऑर्डर त्याच दिसा येयली. तो येयलो, एकूच जीन्स येयली हेजी. तेज्या पयलीं हेणीन कॅन्सल केली जीन्स. हेणीन म्हाजी जीन्स कॅन्सल करून उडयली, आपली जीन्स दवरल्या दिसता आनी म्हाजी कॅन्सल केली. आनी ती ऑर्डर येयली, हेजी जीन्स येयली. वयल्यार म्हाजी जीन्स पयलीं पावली गोंयांत आनी तेजी जीन्स मागीर पावल्या त्याच दिसा. सो मागीर ती ऑर्डर येयली आनी हेणी नंबर दुसऱ्याचो घातला म्हटलें. तेणी दिसता तेका फोन मारलेलो दिसता त्या नंबरार. तो म्हणलो आपूण हैदराबादाच्यान उलयता म्हणून कोण तो. मागीर हेका हेजे कडल्यान आधार कार्ड घेतलें आनी तें ऑथेंटिकेशन केलें आनी थंयसरल्यान हें केलें तेणी. हेणी आपली जीन्स घेतली, म्हाजी जीन्स मागीर त्याच दिसा कितें केलें हेणी, ती कॅन्सल केल्ली न्हू ऑर्डर, दुसरी ऑर्डर केली परत. लायक दोनूय जिन्सी परत सेम जिन्सी ऑर्डर केल्यो त्याच वेबसायटी वयल्यान. आनी आतां तेका मागीर टेन्शन की बाबा आतां दोन परत येतल्यो आनी ती रिटर्नूय मारूंक मेळना तेंचे सारके. तेंची पॉलिसी तसली कांयच बरी ना म्हणून. आतां इतल्या तेंपार ही एक जीन्स म्हाजी येयली, ही आतां मागीर ती आतां कॅन्सल करतली दिसता. ती येयली काय तो आतां येयलो काय नाका म्हणून सांगतली. बट आतां येयल्या खूब तेंपान. म्हाका दिसता तीन वीक तरी जाले दिसता ही जिन्सी. कितें 2 जाले हार्डली 4 ते 5 दीस जाले. आनी रोखडोच येता तेंच्यो एक्चुली हें केली काय ऑर्डर केली काय. तो आतां ही फोडया सेसाफारास. आमी हेंच्यो पयलीं जिन्सी घेतल्या आनी आमकां तेंची आमी नको यूज केला आवडटा आनी श्रद्धा सुद्दां घालता म्हणटा वी नो बरी येता. म्हाका पूण तेजो कपडो लावलोकूच ना हांवें जिन्सीचो. म्हाजी पयलींची हा जीन्स एक म्हाका खूब आवडटा हाची. हांवें म्हाका दिसता 2-3 जिन्सी ऑर्डर केल्या. हेजे कडेन व्हडल्या जिन्सी घालीच ना आनी हे ऑर्डर करूंक जायना म्हाका. हांवें कित्याक जाय गिफ्ट केलें बा. आपूण पयलीं झोल केल्लो न्हू, सो तेकाच दिवचे पडले म्हाका. आणि घरात स्टॉक सोडा. कार्गो कशी ऑर्डर केल्या म्हाका आतां भंय दिसता. मातशी व्हडली आहा कशी दिसता म्हाका. ही कोणी रबरीची. सो ही पळय म्हाजी जीन्स. आय जस्ट लव द फिट, लायक सारकी आहा भेंडान बीन आनी बरी आहा. मातशी लांब आहा बट शूज बीन घातले काय बरी घातली सारकी. आनी पॅन्ट एक्चुअली होतो लांबूच बरो दिसता. तो वयर येयलो काय मागीर खंयचा दिसता. वाव. आनी बरी दाटूय आहा सारकी, बरी आहा क्वॉलिटी. जस्ट लव इट. आनी अशी टेक्स्चरकूय आहा ती. इट्स नॉट दिस इज मला 700 बरी आहे ती. 700 तेजो सेल चालू आहे. ते ऑर्डरीची बॅक स्टोरीज हांवें ऑर्डर केल्ले, ते बीन सगळे केल्ले आनी तेका सांगूंक नासलें एक्चुली. तेका हांवें सांगलें कितें तरी येता सो ते तुका आवडटले बट सांगूंक नासलें. आनी हेणी कितलो तेप घेतलो येवपाक. 2 वीक घेतले तेंचे येवपाक. ते आमच्या एका सांगलें बिकॉज म्हाका पळोवंक जाय आसलें ती येता काय ना ती खरें. पण हेका सांगूंक जायनासलें आनी आयज येयली फायनली. आयजूच ती गोंयांत पावली आनी तेंचे सांगलेलें 22 पर्यंत धाडटा म्हणून. बट येयली. सो आतां पळय हे आमी ट्राय करतलो तुमकां दिसतली. दाखयतली आमी तुमकां. ह्या केन्नाच्यान मात येता वयता करता ही. लायक अशी येत नासली तेंची लिमिटेड एडिशन. केन्नाच्यान सोदता हांव तें घेवपाक बट आमची केन्ना येवचीच ना दिसता. केन्ना ती येयली लायक पयल्यान पयलीं हांवें ऑर्डर करता. सो दीस इज टिरामिसू इटू गोट लायफ. सो हे आतां गोट लायफाचे हे. वाव, सो क्यूट. ओट्स
फर्स्ट येयला हे स्टिकर्स क्यूट Wow. स्टिकर्स Did you do but make it tiramisu? Wow, म्हाका do sticker. I call it. Yoga to hold on. I see a tiramisu. I tiramisu घालतो. Tiramisu. I do tiramisu. You do tiramisu. Tech. मस्त स्टिकर हा पळयात गाइस. सेकंडली येयला हे मेक अ गुटेड टिरामिसू ओट मिल आणि रेसिपी दिल्या तेंच्यांनी हेचेर कशी करपाची ती. एंड थर्डली थँक्स फॉर चुजींग टिरामिसू इन गोट लायफ. थँक्स फॉर चुजींग गोट लायफ. एंड दिस इज द मेन थिंग. खूप धाकटे आहा हे. चारू दे ना गो. 5. सो हेचे तुम्ही ओटमील करूं येता. एका पॅकेटाचे 1 जाता. हितून फक्त आय गेस दूदूच घालपाचे मिक्स करून खावपाचे टिरामिसू फ्लेवराचे. हेंचे फ्लेवर्स आनी खूब आहा बट आमी हो ऑर्डर केला हो ट्राय करूया. खूप व्हायरल आसलो. आय एम सो एक्सायटेड. 20 grams प्रोटीन आहा हितून आनी विदाउट शुगर दिसता हे. हय नो रिफाइंड शुगर. Wholesome wheat, naturally sourced jaggery, chia and flax seeds, tiny nutrient ninjas, quality protein and all natural ingredients. So yeah, I try करताना दिसते की तुमका शॉर्ट्स घालतली आमी हिंदी चॅनल आहे. ridiculously tasty चला. आणि हांवें हेजो शॉर्ट्सूय पळयल्लो लायक हाली आतां रिव्यू केल्लेलो कोणी बरें आहा म्हण सांगता. सो वी शुड ट्राय. मातशें एक्सपेन्सीव आहा मातशें न्हू खूब एक्सपेन्सीव. बट हेजो टेस्ट इफ बरो आहा जाल्यार आय गेस इट्स वर्थ इट. लायक केन्नाय एक पॅकेट करपाचें आनी दोगांयनी इल्ले खावपाचें. आख्खे ऑब्वियस आमी आख्खे दोनूय वांगडाच करची ना. बट अभी देखो अभी बहुत तगड़ी मैच होने वाली है आकांक्षा के बीच. आकांक्षा इनटू टिरामिसू इंटू गोट लाइफ. नहीं हो पाएगा. स्ट्रेटेजी चेंज कर लेते हैं. ओके अभी होगा शायद. हो जाएगा शायद. यस. ओह नो इसे नहीं हो पा रहा है. गाइस तर गाइस आम्ही गेम खेळून जाली आमी. आणि जस्ट गॅस कर आम्ही कालच्यान गेमी खेळटा का पयच्यान कितल्योश्यो गेमी खेळल्यो आसतल्यो. निशा कितले फावटी जिखले ते तुम्ही गॅस करात. एक फावटी जिखला. इतले बेरहमी से हारी है वो भाई साहब. तर आता झालं 7 आणि आम्ही वयता खंयसा मडगांव. बिकॉज 2 कामां आमकां. कामां इन द सेन्स एकूच काम हा बट आमी वयता खावपाक वयता आमी गायस. अफगानी बर्गर खावंक वचना आमी वयता मुस्तफान. म्हाका पॅन्ट जाय सो ती पॅन्ट हाडूंक वयता. व्हायट कलरची लेगिन्स ती मेवल्यार पुरो. सो ती मेवल्यार ती घेतली अँड देन आमी वयतली गारा अफगानी बर्गर खावंक. ताका दिता परमिशन जाल्यार येतले नाल्यार आमी तिगात. लेट्स गो. आणि गायस माझे वाडून सारखे कुसले म्हणले का पेंट लागला कितें जाला आनी हो कलर आतां सारको पिड्यार जालो. आमी ताका क्विक फिक्स करतली. ताका हांव मारतली स्प्रे पेंट. राव स्टेप कितें आसा. जस्ट वेस्टिंग द पेंट. पळय गो फर्स्ट स्टेप कितें आसा. तितून पेंट काबार जावंक नासलो पुरो नाल्यार पयले एका माणाक लागला आनी काबार मागीर वायट जावं. आगे ना तितून. डॅडीचे कॉपी केला गाय. शी इज अ बिग कॉपी कॅट. आम्ही करते ते पेंटाचं. तू कोणी वास घेऊन राहिला जाणं मला. थंडेक रावल्या थंडी जातली त्याची. माग गो तू. मागाले म्हणजे 20 मिनटां तरी जालीं आमी ह्या ट्रॅफिकान फसला. तो फाटलो रूट थंय आसलो पळय तो बंद केला बेकर स्ट्रीटा आयल्यान आनी आतां हांगासर फूल जाम जाला. हालाना ट्रॅफिक.
असा कडे इथे बाई गाडी गेली गो. चला चला थंय चलल्या न्हय लोक येता न्हू ते म्हापशेचे ट्रॅफिक तेका लागून ते पुलीस बीन कोण ना आल्या. सुटली मातशी सुटली गई दिसता. फायनली थंयच्यान सुटली आणि आता हांगा फुडें सिग्नलचा दिसता आनी होतं कितें गेलें तो मदींच रावला पळय तो मदींच रावला. मुस्तफा कलेक्शन चल या गायज आमी खूब सजयलाय. तर गायज आमी आतां घेतला अफगानी बगर दोनूच घेतले आनी आमी 4 लोक आहा. बट आमी इल्लो इल्लोच खातली. पोये न्ही भाई लॅटस मियो कॅचअप चिकन ताती सगळें आसता हितून आनी एकदम मस्त लागता. 100 रुपयांनी येदो व्हडलो येता पोट भरता डायरेक्ट. पळयात गायज क्रॉस सेक्शन किशाचो फर्स्ट टाइम. बरो लागलो म्हाका गरम गरम भूक लागलेली म्हाका. बरो लागलो व्हेरी गुड. माझो ऑल टाइम फेवरेट. तो बरो